नमस्कार पळय प्रायम खबरो. मिकी दितलो मंत्रिमंडळांतल्यान राजीनामो. मुख्यमंत्र्याक मेळटकच भायर सरतलो कॅबिनेटांतल्यान. जेलींत वचपाचो अजून प्लान ना. रिव्ह्यू याचिका आसा कोर्टा मुखार म्हणटा लिंडन मॉन्तेरो. दामू आनी विजयाचे इगोक लागून चित्रपट महोत्सव फुडें धुकल्लो ना. क्रिस्तांवाच्या दुख्खाच्या दिसांनी महोत्सव दवरलो म्हूण काँग्रेस अपक्ष बीजेपीचे आमदारय बेजार. गोंय सरकारान श्रीराम सेना आनी प्रमोद मुथालिकाचेर गोंयांत येवंक बंदी घाल्या म्हूण राम सेनेन हुबळी केलो निशेध. प्रकरण पावलें सरसंघ चालका मेरेन. 108 अँब्युलन्स कर्मचाऱ्यांच्यो 24तल्यो 12 मागण्यो केल्यो वेवस्थापनान मान्य. काडिल्ल्या कामगारांक परत घेवपाचें उतर. पगार वाडोवपाचोय निर्णय. गाडयांतले सामान फारावपी 4 जाणांचे टोळयेक पणजेच्या पुलिसांनी धरली. ड्रायव्हराक फटोवन लुट्टाले गाडयेंतले सामान. तामिळनाडूचे टोळयेचे सूत्रधाराक सोदतात पुलीस. आनी शेनवारा आय लिगांत स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लब मॅच. दोनूय टिमीक जैत गरजेचें. स्पोर्टिंग सध्या निमणें जाल्यार धेंपो 9वे सुवाती. खबरो विस्तारान. मिकी पाशेको मंत्रीपदाचो राजीनामो दितलो. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारांत मेळटकच तो रीतसर मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरतलो. मिकीचो इश्ट लिंडन मॉन्तेरोन मिडियाक ही म्हायती दिली. अजून मिकीची जेलींत वचपाची तयारी ना. ताणें सुप्रीम कोर्टांत रिव्ह्यू याचिका घाल्या. ताचो निकाल पळोवन तो आत्मसमर्पणा विशीं निर्णय घेतलो अशें लिंडनान मिडियाक सांगलें. वीज खात्याचे कनिश्ठ मेयन तो मारपेट केशींत मिकीक हायकोर्टांत दोशी थारावन 6 म्हयन्याची कादय दिली. ताचे आड मिकीन सुप्रीम कोर्टांत अपील केल्लें. तें कोर्टान भायर मारलां. वीज खात्याच्या इंजिनियराक केल्ले मारपेट प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान मिकी पाशेकोच्या ख्यास्तीचेर शिक्को मारला. ह्या निर्णया उपरांत मिकीन मंत्रिमंडळांतल्यान राजीनामो दिवपाचें थारायलां. मुख्यमंत्र्याक मेळटकच तो राजीनामो दितलो. मात अजून जेलींत वचपाचेर ताचो निर्णय जाल्लो ना. मिकीन कोर्टांत रिव्ह्यू याचिका घाल्या. ताचेर निकाल आयले उपरांत तो कितें तें थारायतलो अशें ताचो इश्ट लिंडन मॉन्तेरोन प्रुडंटाक सांगलें. In view of the Supreme Court rejecting his SLP, Mr. Mickky Pacheco has decided to resign from the Council of Ministers. In this regard, he will be meeting the Honorable Chief Minister very soon and submitting his resignation. Okay? केन्ना मेळटले ती मीटिंग फिक्स आहा? Very soon, रे बाबा. He might be meeting him later, even tonight, later. सुप्रीम कोर्टान मिकीचे रिव्ह्यू अर्जाचेर कितेंय निकाल दिवं. आपूण ताका रावचो ना. आपूण मिकीक मेळून ताच्या मंत्रीपदा विशीं निर्णय घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा दनपरांत स्पश्ट केल्लें. Finally, court is final. It is the verdict of the court. The review petition, if filed, it is also before the court. Let the court decide. Will you be waiting to review petition to be heard till then? No, I am waiting for Mr. Mickky to come down. He is expected to come down today. He will meet me and thereafter will take the decision. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दामू नायक आनी विजय सरदेसायाचे इगोक लागून गोंय चित्रपट महोत्सव फुडें धुकल्लो ना. सरकार पक्षांतलोच आमदार मायकल लोबो हें उलयतात. क्रिस्तांवाच्या दुख्खाच्या दिसांनी हो महोत्सव दवरिल्ल्यान बीजेपी आनी अपक्ष आमदार सरकाराचेर बेजारल्यात. काँग्रेसीनय सरकाराचेर फोग काडलो. गोंय फिल्म महोत्सवाक बिरेस्तारा सुरवात जाली. महोत्सव 5 एप्रिल मेरेन चलतलो. मात मॉन्डे थर्सडे, गुड फ्रायडे आनी इस्टराच्या दिसांनी हो महोत्सव दवरप चुकीचें म्हूण बीजेपी आनी अपक्ष आमदार उलयतात. महोत्सव फुडें धुकलचो म्हणूनय कांय आमदार मागताले. विजय सरदेसाय आनी दामू नायकाच्या इगोक लागून महोत्सव फुडें धुकल्लो ना म्हूण आमदार मायकल उलयलो. ह्या गजाली वेल्यान मायकल ESGचें वांगडीपद सोडपाचो म्हूण वारें जाल्लें. मात मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें खंय राजिनाम्याचो बेद रद्द केलो. I fully put the whole blame on Damu Naik. It is he and his ego with Vijay Sardesai, which has
allowed this Goa State Film Festival to continue. He thinks that Vijay wants to stop it. Vijay doesn't want to stop it. It is not Vijay Sardesai alone. It is all the Christian community in Goa. I wanted to resign. But when Chief Minister told me now, when I met him, he said directly that he is no way involved in this. ख्रिश्चनांच्या दुःखाच्या दिसांनी सरकारान हो महोत्सव दवरूंक जायना आशिल्लो म्हूण काँग्रेस म्हणटा. Kala Academy is saying why this was not brought to the notice of the government earlier. That makes no sense. Earlier or never. Either you are right or you are wrong. Whoever the religion, we have to respect the sentiments of various communities and avoid such dates as may hurt that community. इतले मजगती फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यान फिल्म संकलक वामन भोसलेक जीवन गौरव पुरस्कार भेटिलो. मेरा ऐसा मानना है कि टैलेंट सिर्फ क्योंकि फिल्में मुंबई में बनती हैं या तमिलनाडु में बनती है या आंध्रा में बनती हैं इसीलिए टैलेंट वहाँ नहीं है. टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में है. टैलेंट गोवा में बहुत ज़्यादा है. मुझे अधूरा सा लगता है अगर मैं गोवा नहीं आऊँ. अगर आप देखें मेरी हर फिल्म गोवा में ही बनी है बोल वचन छोड़ के. मैंने सारी फिल्में गोवा में बनाई हैं और इस वजह से क्योंकि यहाँ की धरती पे कुछ ऐसी बात है जिस तरह से अगर आप चाहें मैं मदद कर सकता हूँ यहाँ के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए फिल्मों में एक्टर्स को टेक्नीशियंस को एंड आई विल डू दैट एंड आई प्रॉमिस दैट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. श्रीराम सेना आणि बाकीचे हिंदू संस्थांनी मिळून हुबळी गोंय सरकाराचो निषेध केलो. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाचेर गोंयांत येवंक बंदी घाल्ल्यान गोंय सरकाराचो निषेध करपा खातीर राम सेना, हिंदू जनजागृती समिती आनी हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी ब्रेस्तारा हुबळी शारांत धरणे धरले. हे प्रकरण मुतालिकान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालका कडेन पावयलां. श्रीराम सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बिरेस्तारा हुबळी वाठारांत धरणे धरून गोंय सरकाराचो निषेध केलो. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाचेर गोंयांत येवपाक बंदी घातिल्ल्यान कार्यकर्त्यांनी हो निषेध केलो. श्रीराम सेना, हिंदू जनजागृती समिती आनी हिंदू महासभा ह्या संस्थांच्या वांगड्यांनी ह्या धरण्यात वांटो घेतिल्लो. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो सरसंघचालक मोहन भागवताक चीट बरोवन गोंय सरकारा आड कागाळ केल्या. श्रीराम सेनेन अजून गोंयांत काम सुरू करूंक ना, तरी आसतना बंदी कित्याक घाल्या असो प्रस्न मुतालिकान सरसंघचालकाक केला. आपूण संघाचो कार्यकर्तो आसूनय आपणाचेर बंदी कित्याक असो प्रस्न मुतालिकान केला. हे अशेंच चालू उरल्यार फाल्यां संघ, बजरंग दल आनी हेर हिंदू संघटनांचेर गोंय सरकार बंदी घालूं येता अशी भिरांत मुतालिकान उक्तायल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.